चोनसाय वाठारात रस्तो रुंदीकरणाचे काम चालू आसा। ताका लागून चोनसायच्या थळाव्यांक त्रास जाता। रस्त्याची रुंदाय करपा खातीर रस्ते खणल्यात। अपघातांचो आंकडो वाडत चल्ला। प्रवाशांक त्रास जाता। रस्त्याची दुरुस्ती करा, थळाव्यांची मागणी। रस्तो फाटल्या 2-2.5 म्हयन्यांक हे करपाचो आसलो। दोनूय सायडीन 1-1 मीटर वाडोवपाचो आसलो। आता प्रपोज रोड हो 10 मीटर आसा, पण ते सध्या 1-1 मीटरान वाडयता दोनूय सायडीन। आणि तुम्ही पळोवं शकता म्हाजे फाटल्यान की दोनूय सायडीन 1-1 मीटर फोडलेलो आसा। 1-1 मीटर खंय फोडलेलो आसा, खंय येदभर सुद्धा फोडलेलो आसा, 4-5 इंच सुद्धा फोडलेलो आसा। आणि एका मिटराचे मागीर जे टेंडर जातले ते म्हाका दिसता अशें आयकूंक येता की हेचे टेंडरय अजून जावंक ना। बेश्टोच हाडला आनी हांगासर फोडून घातला। लोकांक म्हाका दिसता धूळ लावपाक, दोळ्याक धूळ लावपाक म्हाका दिसता हें चल्लेलें आसा। पेडणे चोनसाय हांगा PWDन रस्त्याच्या दोनूय वाटेन 1 मीटर रुंद करतलो अशें सांगून रस्तो खणलो। जीत आरोलकारान 2.5 म्हयन्यां पयलीं नाल्ल फोडून कामाक सुरवात केल्ली, पूण अजूनय रस्त्याची दुरुस्ती जावंक ना। गेल्या 2 दिसां सावन अपघातांचो आंकडो वाडत चल्ला। PWDची निश्काळजीपणां हातूंतल्यान स्पश्ट दिसून येता। पळयात PWDची कामां लोकांक कशी पिट्टात ती। पळयात, आमी हांगा आसा सच्चे वाटला पारसे रोडाचेर आसा आनी हांगालो हांव पंच मेंबर प्रशांत नायक। फाटल्या दिसांनी हांगासर शूटिंग रेंज म्हणजे नॅशनल गेमी सुरू जाल्ले हांगासर आनी ताका लागून हांव म्हणटा ताकाच लागून हो रोडाक तेंच्यांनी हात घातलो कोणी सरकारान। आमकां तेंच्यांनी हांगासर आफोवन ह्या डिपार्टमेंटान आफोवन आनी आमचो आमदारूय आमच्या बरोबर आसलो, अशें आश्वासन दिल्लें की हो रोड पारसे टील सावंतवाडा, पारसे टील कोरगांव आनी पारसे टील गावडेवाडा हो रोड जाता तितलो बेगीन एका म्हयन्या भितर जातलो म्हणून, कितें हे लोबळ धाडून हॉट मिक्सिंग सगळें करून जातलें म्हणून। पण ज्या अर्थान जेन्ना गेमी हे सोंपले, हे नॅशनल गेमी हांगा यश शुटिंगांसून सोंपले, तेन्नाच्यान हे काम बंद आसा पळय ते टील डेट आयज बंद आसा काम। तुमी हांगा पळोवपाक गेल्यार पळय हे लोबर जो रस्त्यार मांडला तेंच्यांनी, गेली 15 दीस जाले। हांगा लोकांक जितलो त्रास जाता, डिफिकल्टीज जाता। आतां कालूच अशें एक न्यूज म्हाका कळ्ळी की सांजचे रातचे 9:30 10 अशें की एक बायल आनी एक चली गाडी चलयताली आनी बायल फाटल्यान बसल्या, हांगा हो आतां फातराक आपटून ती पडली। ओके, सो हे काम चालू आसतना ह्या डिपार्टमेंटाक मातूय कशें कळना की हांगासर बाबा बोर्ड लावपाक जाय आनी हे जे मटेरियल तेंच्यांनी जे रोड एटलीस्ट रोड तरी बंद दवरात हो, हे सगळें चालू आसून हे लोबर हांगासर जे रस्त्यार दवरल्यात पळय, हेचें कितें जातलें हें कालूच एग्जाम्पल कळ्ळें आमकां सगळ्या लोकांक हांगाल्यान। पण आमी एक सांगूंक सोदता त्या डिपार्टमेंटाक, जर हे काम फाल्यांच्यान सुरू जायना आनी हे म्हयन्याभरा भितर हे काम सोंपना जाल्यार हो रस्तो आमी बंद करतले। आमी आमदारा कडेन वयतले आनी ज्या अर्थान व्हडले व्हडले इव्हेंट जे हे सरकार करता, मांद्रे गांवांत मांद्रेचे रस्ते करपाक हेंचे कडेन थोडे पयशे ना। ह्या डिपार्टमेंटाक तुजें शिस्त शिकय, कशें हे काम करपाक जाय, कशें कामाची पद्दत आसा। जे कामा कडेन तुमचे कडेन जर पयशे ना जाल्यार त्या कामाक तुमी हात घालूं नाका। आमी गाडयो घरा दवरता आनी चलत भोंवता, आमकां रस्ते नासलाय जाता, पण असल्या लोकांच्या जिवाचेर तुमी खेळो नाका। आनी हांगा हेचे फुडें जर हांगा कितें प्रॉब्लेम जालो कोणाक आनी अशें आयकूंक येयला जाल्यार आमी हे रस्ते बंद करतले। सारकें मरे? जाऊन गेले ह्या रस्त्याचे आजपर्यंत काम बंद आहे आणि आज हे एक रहदारी लोकांची पुष्कळ चालता, त्या वक्तार लोकांक सायडी वचपाक लोकांक वाडना, कारण जाणटे लोक वॉकिंगाक येतात, बायलां येतात, भुरगीं येतात। अशा पद्दतीन हो रोडाची आज ही अशा प्रमाणे दुर्दशा जाल्ली आहे। त्याच प्रमाणे आमचे पंचायत मेंबर बाला नायक, त्याच प्रमाणे आमचे मंत्री जी जारोलकर ह्या पद्दतीन हेंच्यांनी हेचेर लक्ष घेवन ह्या कामाक फुडें सरलेले आहात आनी ह्या पद्दतीन हें काम जावपाक जाय आसा तर PWD आनी त्या मंत्र्यांनी हेचेर लक्ष घालून हें काम पूर्ण करूंक जाय, नाजाल्यार लोकांक हांगा हे खूब त्रास आहा। आज 2 म्हयने हे लोक गाडयांचो एक्सिडेंट जाता, काही लोक पडले गेले, कोणाचे धोपरा फुटली, कोणाचे हात मोडले। अशा परिस्थितीन खूब हयगय जाल्ली आहा। तर हेचेर लक्ष घालून ह्या काम तेंच्यांनी रोखडेंच करपाक जाय। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, गौतमी गांवकर आनी निखिल जल्मी।